Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मोले अभयारण्यातल्यान सरकारी इन्फ्राच्या नावान सुरू जाल्ल्या हायवे 4 लेनिंग, रेल्वे डबल ट्रॅकिंग आणि पॉवर ट्रान्झिशनाच्या लायनीचो थळावे आणि ॲक्टिव्हिस्टांचेर बोळ पडला. EIA गुट लावन अभयारण्यान सरकारी धुडगूस, गोंयचो आवाज दिल्ली पावलो. आता केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्रालयान 400 मेगावॅट पॉवर लायन प्रकल्पाच्या जमनी परिस्थितीविशीं माहिती मागल्या. गोंय सरकार प्रकल्पाक पेटला. गोंयाक खंय 650 मेगावॅट पॉवर सप्लाय लागता. मागणी वर्साक 4-5% वाडटा. प्रकल्पा आड आवाज चडटा तो पळोवन सरकार पक्षाचेरूय पेंच आयला. तमनार प्रोजेक्ट जो आसा न्ही, पयलीं सद्या गोंयान आज म्हणजे हे आमचे 650 मेगावॉट्स ऑफ पॉवर रिक्वायरमेंट ऑन एवरीडे बेसीस आसा. गोवा इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री वेअर प्रोग्रेस ऑफ पॉवर रिक्वायरमेंट गोज फ्रॉम 4% to 5% एवरी इयर इनक्रीज. सध्या आमकां 1100 kVA सप्लाय जो 400 kVA सायड इट इज अ मोर डायनेमीक म्हणजे विदाउट ब्रेकडावन जे आसता 400 kVA सायड आमकां एकूच सायडीन येता महाराष्ट्राच्यान. जो कर्नाटकाच्यान आतां आमकां सप्लाय येता तो येता 220 kVचा सप्लाय. तो आम्ही 400 करूंक सोदता कित्याक यू रिक्वायर रिंग फिडिंग. 400 kVA सप्लाय इज मोर रिलायबल सप्लाय दॅन 220 or 110 kVA. आणि ताका आमच्या गोंयान 46 स्ट्रक्चरल पोल लागता आणि फक्त 6 पोल जे आसा ते वायल्ड लायफ म्हणजे रिजर्व वायल्ड लायफ सँक्च्युरी पडटा. फक्त 6 पोल इनोमिनेट करता तेन्ना ते जाग्याचे 19,000 ट्रीज जे आसा ते दाखयल्ले आसा. पूण 19,000 ट्रीज जे आसा सगळे 19,000 ट्रीज कट जायना. तितले फक्त 4,000 ट्रीज जे आसा कट जाता. उरलेले ताका शेकड्या येता म्हणजे ते लायनी वयर येता वो लायनी पोना आसा ताका कट करपाचे पूण ताका इनोमिनेट करूंक पडटा. सो तांच्यानी एडिशनल डिटेल्स मागले आनी प्रोजेक्ट होल्डार दवरला तरी कदा ना. आज पासून म्हाका काल हांवें चॅक केल्ले. आज पासून तशें ना. आमचे आनी इन्फॉर्मेशन मागला MOF ते आमी दितले. 22% ऑफ द पॉवर वील बी यूज बाय द स्टेट ऑफ गोवा. आणि हे 22% हे सगळे बाकीचे स्टेटीन सॅक्रिफायस करता टावर लायनी खातीर. आणि ह्यो गोष्टी जे तुम्ही म्हणटा की त्यांनी फक्त क्लॅरिटी मागल्या ती क्लॅरिटी दितले ना. कर्नाटका गव्हर्मेंटान ऑब्जेक्शन अशें हाडूं ना. आमकां न्ही तांकांय पॉवर यूज करता जशें सांगलां न्ही. सपोज 100% येता जाल्यार वी आर युजींग ओन्ली 22%. रिमेनिंग कर्नाटका बाकीचे सगळे यूज करता. प्रकल्पा आड आवाज चडटा तो पळोवन सरकार पक्षाचेरूय पेंच आयला. BJPन पणजेच्या आदल्या आमदाराक फुडें काडलो. गोंयच्या फुडाराक खंय असले प्रोजेक्ट जाय. हे प्रकल्प कितें आयज आयले म्हणजे फाल्यां जावचे ना कार्यान्वीत. पॉवर लायन आयज घाली म्हणजे फाल्यां आमकां ती एक्स्ट्रा पॉवर मेळची ना. रेल्वे लायन आमी डबल ट्रॅकिंग केलें म्हणजे फाल्यां तें कंप्लीट जावचें ना. रस्तोय 4 लेनिंग फाल्यां परवां जावचो ना. हे 2 ते 3 वर्सांचे प्रकल्प आसा. आनी ज्या प्रमाणे आमचे पॉवर रिक्वायरमेंट वाडटा तो जर आमी पळयत जाल्यार आयज 650 मेगावॉट पॉवर रिक्वायरमेंट आसा तो फुडल्या 3 वर्सांनी तो 700 मेगावॉटाचेर वतलो. 5%च आमी धरल्यात. सरकारान रजावा कितेंय दिव, थळाव्या आनी ग्रीन ॲक्टिव्हिस्टांच्या आवाजाचो दग दिल्ली मेरेन पावला इतलो खरो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.